पया चेड्याचे नाव तुझ्या संदेश असले आणि दुसऱ्या चेड्याचे नाव तांबयो धाकटो न्हावपाचे मागीर चमचे कांयच ना म्हाका दिसता कोणी तरी चोरून व्हेले कित्याक एकूच आसा हो. चोरले कोणी वाव काय बरी दिसता गे तू आता. चेड्याचे नाव तुझ्या संदेश असले आणि दुसऱ्या चेड्याचे नाव आणि दुसऱ्या चेड्याचे नाव संदेश आणि संगीत. दोन चेडे असले. सांग तुका चेडे आहले गे एक धुव आणि कितले चेडे दोन चेडे चेडे खंय आहा तुझे कितें पिड्यार जाले अरे ते खबरच ना मग आमकां अगो मधुमिता तेका दोन एक धुव आणि दोन चेडे आहले खंय तेका ते सांगपाक कळना तेका ते दोन चेडे आहले खंय तेका दोन्ही पिड्यार जाले खंय अशें ती म्हणटा म्हाका काय खबर ना. दोन चेडे आहले संजीत आणि संदेश अशें ती म्हणटा की ते आता एक्सपायर जाले म्हणटा ती कितें ती कम्युनिकेटूच करूंक पावना. सो कितें म्हणपाचें तुकाय तो बाबडो कितें तरी सांगी पूण तें कळनाले आमकां. सो हांव आतां आमी कितें म्हणटा तुमी कोणी जाणा बाबा तेजे भुरगे समज खंय आसा जाल्यार तांकां इन्फॉर्म करचें दोनी चेड्यांक आनी बाय चान्स ना जाल्यार आमी कितें म्हणून करूं शकता न्हू आसा बाय चान्स कोणाक खबर आसा जाल्यार तांकां इन्फॉर्म करचें बाबा तेजी आवय बापूय कितल्या वर्स्ट क्रिटिकल हेतून आहा पळय ती उदीक घालता तुज्या आंगार केन्ना ना केन्ना ना काजीचे कितें करता काजी उदक वाटना आयकूं आता आता म्हाका एक सांग तुका आमी न्हाणोवंक घातलो बाय चान्स जाल्यार तूं न्हातलय बरी नाका मोडके ते आमी न्हावंक घालूं तूं न्हाता कपडे घालतलय मागीर नेवे हाडल्या ते हांव आनी सांजचो रातचो पोवपाक येव तुका आई तुका मगे कपडे हाडल्या बरी ना आणि ते कपडे घाल आमकां पोवपाक जाय तुका. आमी तुका सांजचे परत पोवंक येतली केन्ना न्हातलय तू. आई पळय तरी संगीता येतले तुजे चेडू. आ संगीता शिवताले शिवपाचे मिशीन हाडलेले बिडिंग बी करताले तुजे चेडू शिवताले बी. तुका पळय कपडे हाडलेले आहा तू केन्ना घालतलय ते सांग म्हाका. तू केन्ना न्हातलो मागीर नाका आता तू न्हा. ना मगे कपडे बी बरे घाल. हांव येयला म्हणून तू म्हाज्या वांगडा बसल्या. कितें सांगी तुका ती तिका खंय दोन चेडे आसले एक चेडो खंय एक्सपायर जालो आणि एक म्हणटा ती गोवाक खबर आहा खंय आहा तो. चेडो खंय रे चेडो खंय आसा काका चेडो रे तुजो संदीप रे संदीप खंय आहा हा तेका आवाज येना न्हू गाय सो त्या खातीर तो कम्युनिकेट करूंक पावना. सो सॉरी आमी तुका कोणाक खबर आसा तेज्या भुरग्या बद्दल जाल्यार तेका मातशें इन्फॉर्म करचें कित्याक ही स्टेट सारकी क्रिटिकल आसा. मिशकून तेका सारकें सेट करून दिले पळय सगळें तोप बी कितें आहा तें हें पळय तेंचे म्हाका दिसता ही घातलेली बरी दिसता. कितें तरी केला हेणी हा म्हाका डावट मारता तेका ते पयशांक खातीर तो तोप हाडलेलो तो तोप खंय तुका कोणी तोप दिल्लेले ते तोप खंय. बाकीचे ते व्हिडिओ कॉलार दाखयल्ले म्हाका पांच तोप दिल्ले ते खंय एकूच आसा हो चोरले कोणी हिका खबर आहा दिसता
आई तोप हाडलेले ते तोप खंय हा गे तांब्याचो खंय हा तोप हाडलेले ते तोप खंय आजकाल तो मरती कोण यायला होऊ जाईल खंय कोणी येली साबू बिबू कितें आहा ते डब्यांनी सिस्टमॅटीक हे करूंक जाय ते आनी गायज तुम्ही कोणी येता हांगासर चेडे भुरगे कोण येताले एक लेडीज कोण वांगडा घेवन येवची ओके कित्याक हांगा 2 बायलां मनशां न्हू ती तुमी डायरेक्ट येवं शकना आमी इतले लेडीज आसा आमच्या वांगडा सो तशी येयल्यान आमी ओके हे तेजी चूल हे ती कायल पळय कितें आहा केल्या ती म्हाका आतां कांय कळना हेंची कशें कितें पळय ते कंडिशन सारकें अशें घाल नाका नाका आतां सद्या घाल चल अशेंच घाल लोक मागीर पळय कोणी येता ते कितें कितें म्हणटात हे पळय हे घालया आतां कपडे मिगे ते गायज कांयच कपडे बिबडे घालपाक सोदिना आनी आमी म्हणून तेका फोर्सूय करूं शकना न्हू मागीर कितें काडून शेवटून बीन मारले जाल्यार सांगूं येना न्हू गुणे बिणे न्हू गो कपडे घालूंक लाय तेका ती कपडे घालना पळय सारखे घातले तेणी उलटे बिलटे ना ते बरे करून पळय मगे आतां काय बरी दिसली तू पळोवपाकूय ते मधुमितान तेका पळय कपडे घातले कित्याक ती कपडे घालिनासली न्हू आनी इतले कपडे गायज आमच्या यूट्यूब फॅमिलीन हाडलेले आसा आमच्या हांगाले लोकांनी लोकल्सांनी खूब लोकांनी हेल्प केल्लो आसा बट ती कपडे घालूंक वचना सो तिका फोर्स करून कपडे घालताय पळय आमी ओके सो कितें जाता दादले मनीस अशे रोडा वयल्यान येता न्हू आनी कोणाची कितें वायट बरें सांगूं येना न्हू आयज काल कोणाची गॅरंटी ना लोक कसले आहात तुमकां खबरूच आसा मॉन्स्टर्स खबर आहा तुमकां कशें आहा ते सो एटलिस्ट तिचे बाबडे यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट दाखोवपा खातीर आमी ते कपडे घालता वालोर मधुमिता तुका अशे कपडे बीन घालूंक जाय मरे तेका काका वाव काय बरी दिसता गे तू आता वाव आता बरी दिसता तू हा तेल बी घालून गाइस आमी दादले मनीस काय बायला मनशांक हात लावू शकना तुमकां खबर आसा आयज काल लोक कसले संवसारांत आम्ही वाचना विकून पैसे वायट ना बांबळ रावले किती करतले कापे घालून उडयतले तुका हाडून हाडी न्हू बाय आम्ही पिकता उडयतले त्या आम्ही खोटेवरून वाचना विकून हा वय आता बरी दिसता पळय काय बरी हांव येवं मगे आनी थोड्या दिसांनी तुका मेळपाक एका मोत जाला मगे सोरो बिरो पियता एका मोत जाला मरे तुका ती पळय सांगता बायल तुजी तू सोरो पियता म्हणून खावपाक सगळें कडधान्य हाडला रांदपाचे जेवपाचे भायले खावपाचे ना आनी म्हाजे समेज गोंयकार भाव भयणांक म्हाजी ही मेसेज तुमकां रिक्वेस्ट करता कोणी तुम्ही हेल्प करूंक येता जाल्यार तुम्ही कडधान्य फ्रुट्स व्हेजिटेबल हाडा पूण पयशे दिवं नाका आनी पयशे बाय चान्स तुम्ही कोणाक तरी दिता जाल्यार मेक शुअर करा की तो मनीस तेजो उपयोग सारको करचो आनी तांकां म्हयन्याच्या म्हयन्या कितें राशन हाडून दिवचें तसो हांव एवरी मंथ हांगा लोकल म्हाजे कोण फ्रेंड्स आसा पळय तांकां हांव पयशे धाडटलो आनी ताका कडधान्य हाडून दितलो ग्रॉसरीज नायना घे तुका बेश्टे पांयार उदीक घालता गे तुज्या बेश्टे पांयार तुका वलो कपडो करून ओडटा पांय पळय तुजे कशे जाल्यात ते आंग बीन ओके गाईज सो आमी डिसायड केलें की ताका यू नो एटलिस्ट वलो कपडो करून पुसचो म्हणून कित्याक ती सारकीच वर्स्ट हितून आसा आनी आमी काय हातूय घालूं शकना डायरेक्ट खंय कितें पडली बिडली जाल्यार मागीर तुमी कोणी येता जाल्यार प्लीज चड ओवर स्मार्ट जावं नाकात कितलें जाता तितलेंच करचें ओके जशें आतां पळय आमच्या वांगडा चेडवां भुरगीं आसा ती बाबडी कितें ना कितें करतात आसू काय जायना आसू आमच्या मधुमिता कोण कोण वळखता कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा पळया मॅनर्स कितें म्हणटा पळय ते हेंचे कडेन शिकपाचें पळय दोगांय कडेन काय बरें मॅनर्स शिकयला तांकां आवय बापायन न्हावपाचें मागीर हा कितें गे आतां तुका बेश्टे वयल्या वयर आमी हें करता तूं मागीर बरें न्हावचें हा
कितें गे थंड उदीक हाड आनी हें कर गरम कर आनी हे चेडू आसले तेन्ना ते म्हणटाली ती गरम करून बीन दिताले चेडवाक हॉस्पिटलान व्हेला न्हू अरे देवा म्हाजे हे पळोवंकूच ना मरे आमी हे सारके हे बस कंडिशन हे पळय हे सारके भिंत पयस जाल्या ती असं बाहेर जायला मग अरे देवा म्हाज्या हे केन्नाय तुटोन जमनीर पडों शकता घर तेंचे हे पळोवंकूच नासलो हांवें आतां पयलो कुडको पयलय मिश्कू मिश्कू पयलय हे सगळं क्रॅक जाला हांगा वयले ते काडू नाका दादले मनीस बीन हांगा रोडा वयल्यान भोंवता सो गायज देर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर म्हाका काल म्हाज्या फ्रेंडांनी व्हिडिओ कॉल केल्लो आनी तेंच्यांनी म्हाका तांदवाचे 4 साक दाखयलेले तांदवाचे 4 साक दाखयलेले ओके व्हिडिओ कॉलार आनी तेंच्यांनी भितन दवरलेले आतां हांवें भितन म्हाका म्हाजी लायट पेटोवंक ना जेन्ना म्हाजी आतां लायट पेटली हांव चॅक करूंक गेलो जाल्यार भितन ते 4 साक ना तांदवाचे आतां म्हणजे 2 तांदवाचे आसले आनी 2 साकांनी कितें कितें बारीक बारीक कितें कितें प्लेटी तांबयो धाकटो न्हावपाचे मागीर चमचे मागीर कायलाटे हे सगळे आसले हे कांयच ना म्हाका दिसता कोणी तरी चोरून व्हेले कित्याक दार बीर काय ना हांगासर आनी कोणूय हो नाका जाल्ले केला पळय कोणी आनी ती तो म्हाजो व्हिडिओ पळयता न्हू चड तुका आमी कांय करिना देव पळोवन घेतलो तुका आनी तुजें जें लुकसाण जावपाचें आहा पळय हेच्या उपरांत तें आमी सांगूंक शकना कोणी चोरून व्हेला पळय तिचें सामान तें गरीबाचें तेच्या घरान पयलींच कितें ना आनी ते तांबयो बिंबयो तुमी ते प्लेटी बिटी प्लेले बिले चोरून व्हेल्या पळय टोटली बॅड व्हेरी बॅड सो गायज तुमी आयज कितें जालां तें पयलां आसतलें व्हिडिओन मधुमितान आनी मिश्कून तेका वेट टॉवल बाथ दिल्लो आसा आनी आख्या आंगार उदीक घालपाक ती दिवची नासली तुमकां खबर आसा तेजे मेंटेलिटी मातशी डिफरंट आसा आनी ती तकलेन मातशी सारकी ना ओके हिशापणां करता मारूंक येता एसॉल्ट करता आनी बेश्टे तेजो हातीक बितीक घास मारलेलो जाल्यार आनीक बेश्टे लफडे न्हू सो त्या खातीर आमी हें करूंक ना बट म्हाका मॅसेज येयल्लेली आमचे फिडॉलाची की तें वचोन तेणी ताका बाथ दिला म्हणून सो थँक्यू सो मच फिडॉल मोग असो गॉड ब्लेस यू आनी दुसरी गजाल म्हणटा पळय तें म्हाजें समेश गोंयकार भाव भयण जेंच्यांनी मदत केल्या ओके ह्या हेका जे फॅमिलीक हेल्प केल्या तितून आमचे थोडे साऊथ गोवाचे आनी नॉर्थ गोवाचे टॅक्सी युनियनूय गेल्लेले आनी तशे खूब तरेचे लोक गेल्लेले आनी म्हाका एका मनशान व्हिडिओ कॉल केल्लो 5 व्हडले तोप दाखयल्लेले आनी तांदवाचे साक आनी एक्सेट्रा तितूंतले थोडे मिसींग आसा म्हाका अशें दिसता की ते कोणी तरी चोरून व्हेल्या कशें कित्याक ती बायल तुमकां खबर आसा तकलेन सारकी ना ती आख्या रानान बिनान भोंवत आसता आनी तो जो आसा तो हांगा थंय तोय भोंवता आनी चेडू तेका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा ड्यू टू द रिजन कोणी येवन ते सगळें सामान व्हेलां आसतलें अशें आमकां दिसता ओके सो सांगूं शकना कितेंय जावं शकता बट प्लीज तुमी अशें कोणी केलां आनी म्हाजी व्हिडिओ पळयता जाल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदता हें अशें करून तुमकां कितें म्हणून मेळटलें ओके देवाचो तरी भंय दवरा तुमच्या मनान ओके हांव तुमचें वायट म्हणिना पण एटलिस्ट आसलेल्या मनशा कडल्यान व्हेल्लेले तांदूळ आनी नासलेल्या मनशा कडेन व्हरप टोटल डिफरन्स बाबा तेंचे कडेन ऑलरेडी कांय ना आनी तांकां तुमी कितें म्हणून हें करता तशें खूब थोडे लोक मॅसेजी करता म्हाका तांकां खंय सामान कित्याक दिता आनी सामान दिलें जाल्यार ती खंय यूज करची ना यूज करची ना जस्ट इमॅजीन गायज तुमकां हांव कितें म्हणूंक सोदता ती बाबडी गरीब आनी ते कडधान्य कितें कितें आसा ते पावन 2 म्हयने पावतले 3 म्हयने पावतले वॉट एवर इट इज तेजे उपरांत पावस येतलो आनी कितें हे लायफ टायम सोल्युशन काय न्हू आनी मेन म्हणटा पळय ते आमी एक्स्ट्रीम लेवलाक वयपा सारके तितले आमी फायनान्शियली तितली स्ट्रॉंग ना ते करपाक पासून आनी तेजे हावस तेजें घर जें आसा तें केन्नाय कॉलॅप्स जावं शकता कित्याक तेजे सायडीक क्रॅक्स पडलेले आसा तुमी पळयता व्हिडिओनी ओके सो खरें वायट दिसलें म्हाका त्या मनशाचें सामान कोणी व्हेलें म्हणून आनी ती बायल म्हणजे ती जी जाणटी आसा ती अशी क्लेम करता की तेका 2 चेडे आनी 1 चेडू म्हणून आनी जेन्ना आमच्या एक फॅमिली मेंबरांनी थंयसरले लोकलान तेजी इन्फॉर्मेशन काडली तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की तेजो एक चेडो आसलो तो असोच तकलेन सारको नासलो
आनी अशेंच मस्ती करून करून तेजे एक्सिडेंटान तेजी डेथ जाल्लेली आसा. सेकंड चेडो तेजो आसा की ना तें आमकां खबर ना. कोणाक खबर आसा जाल्यार म्हाका सांगची. आनी लायट इलेक्ट्रिसिटी तेंगेर कित्याक ना तें तुमकां सांगता. जी बायल आसा ओके ती खंय दाणो बडी हे घेवन खंय इलेक्ट्रिसिटीच्या वायरींग हे करी खंय कळ्ळें न्हू तुमकां घालून हे करी. आनी एवरी टायम खंय थंयसरली परत परत खंय शॉर्ट सर्किट जावन लायट वयताली. आनी त्या खातीर त्या कारणा खातीर खंय तांकां थंयसरली लायट हे करची पडली खंय ओके. कित्याक की तिका शॉक येत म्हणून ती जाणटी तकलेन सारकी ना तांकां शॉक येयली आनी कितें जालें वायट बरें जालें बिकॉज ऑफ दॅट तांकां इलेक्ट्रिसिटी थंय कॅन्सील केल्या ओके. सो हे रिजन आसले इलेक्ट्रिसिटीचे अशें आमकां थंयसरल्या लोकलांनी सांगलेलें आसा. ती परत परत ते लायटीच्या हितून वायरी हे घाली पोलाच्यो लायटी आसता बीन तेका व्हडली बडी बीन घालून परत परत हे करी डिस्टर्ब करी ते वायरी. सो त्या खातीर आनी हे व्हिडियोनी आमकां खूब लोकांनी हेल्प केल्लेली आसा. 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया अशें ओके. आनी आमी जाता तितले पयशे युटिलायज केल्लेले आसा आनी थोडे हांवें थंयसरल्या लोकलाक दिल्लेले आसा तांकां एवरी मंथ कितें तरी हाडून दी म्हणून ओके. पण ज्या मनशाक आमी दिला पळय इतले कितें तुमकां सांगू हांव आमचे सारके ट्रस्टवर्दी पर्सन आनी तेंच्यांनी अशें डिसायड केलां ताका जेवण करून व्हरोन दिवचें न्हू गो. वाव वॉट अ ब्युटिफूल थिंकींग. आयज काल कोण कोणाक करता तुमी सांगा. आयज काल कोण कोणाक करता इतले कोण करिना न्हू. बट तेंच्यांनी करून दाखयलें. सो येस थँक्यू सो मच वन्स अगेन मिशकू. देवान बरें तुका भलायकी दिल्या पुरो शिक्षण बीन बरें केल्या पुरो तुवें. तशेंच आमचें मधुमिता गॉड सेंड एंजल थँक्यू सो मच. तुमी फुडें सरली आमच्या वांगडा येयली आनी खूब तुमी पर्सनली हेल्प केली ओके. तेंच्यांनी खूब हेल्प केल्लेली आसा गायज. भरपूर तांकां विशीस दिया कॉमेंट सेक्शनान. आनी ज्या मनशांनी म्हाका हेल्प केल्या तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की नॉट टू शेअर माय नेम म्हणून आपणाचें नांव सांगू नाका. बट गाइज भला कोई और करे और क्रेडिट हम लोग ले ऐसे हो ही नहीं सकता है ओके. सो आई डिसाइडेड टू टेल देयर नेम्स. आनी म्हाका खरेंच वायट दिसता अशें सिच्युएशन पळोवन. बट स्टील वॉट टू डू कितें करया. एक गरिबी म्हणटा पळय ती कितेंय करूं शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका खूब जाणांनी सांगलां की आपणाचें नांव सांगू नाका ओके. सो सॉरी गायज. आनी दुसरें म्हणटा पळय तें एकदां की हांवें QR कोड घातलेलो लोक शेअर करी सॉरी पयशे धाडी जाल्यार एकदां कोण बँकीन ट्रान्सफर करताले 1500 रुपया वॉट एवर इट इज कितलेय जावं. आनी ते कितें जातालें की ते नांवां थोड्यांची नांवां येनासलीं आनी थोड्यांचें अशें आसता न्हू अंकितान दिले अवीक आनी अवीन धाडल्या आनीक कोणाक तशें तशीं नांवां आसन. सो हांवें जें म्हाका दिसलें तें हांवें डायरेक्ट तुमकां घातलें. बट सगळ्यांक हांव हात जोडून थँक्यू म्हणूंक सोदतां. आनी जें कोणी म्हाका हेल्प केलें तेजें नांव आसा श्रीधर सावल. ट्रेवर जो मनीस आसा पळय तो थ्रू आवट आ जर्नीन आमच्या वांगडा सदीत आसा आनी तो एक कॅन्सर पेशंट. सो तुमी सगळे समेस्त गोंयकार भाव आनी भयण प्लीज प्रे करा कॉमेंट सेक्शनान तेका ट्रेवराक प्लीज प्रे करा. तो कॅन्सर पेशंट बाबडो. मिलोशा मागीर एलिजा गोम सोनिया डायस मायकल फर्नांडीस मिशेल डायस नितीन प्रकाश वेलिना विशाल बोरकर जूड म्हाजो भाव जूड लेझली विशाल सिमॉन रॉड्रिगेज फ्रेझर गोन्साल्वीस मागीर रोजालिनो शर्मिला लिनो कॉस्ता सॅली पिंटो लेस्टर उर्वशा दिवेश मडगांवकर प्रणाली नागवेकर जेरी विष्णू गणेश आकाश बॉबी विशाल स्लिमेंट अक्षय गांवकर. कोणाचें नांव रॉंग घेतलां जाल्यार स्पेलिंग जाल्यार प्लीज माफ करा म्हाका. सर्वानंद गौरव नमिता एना साईश एंड्रू अक्षय सुवर्णा बेनी वेलिटा मिल्टन प्रकाश मॅकलिन शोविन डिक्रूज जेनेट मलिन झेवियर आनी एकली फॅमिली आसा ओके रॉड्रिगेज फॅमिली. ताका 2 भुरगीं आसा बाबडी ती सदीस बरी आसा ना.
सो तुम्ही सगळ्या गोंयकार प्लीज ताका प्रे करा. नांव घेयना हांव तेंचें, म्हाका तेणी सांगलां प्लीज नांव घेवं नाका म्हणून आपणाचें. सो प्लीज प्रे करा ओके की तें सारकें जावचें. आनी सगळ्यान आनी एक नांव आसा तें डॉरिस आनी मॅक्वीन, तांकां ल्हान एक बेबी जाल्लो आसा. प्लीज प्रे करा तांकां की देवान तांकां बरी भलायकी आनी खूब खूब सारको सक्सेस दिल्या पुरो म्हणून न्हू. हय आनी हे लोकांनी आमकां हेल्प केलेली आसा गायज. हेल्प इज वॉट. 20,000 30,000 50,000 आसा जाल्यारूच हेल्प म्हणिना. 1 रुपया पासून व्हेरी इम्पॉर्टंट, 10 रुपया पासून व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां कॉलेजीच्या भुरग्यांनी पासून हेल्प केलेली आसा. कोणी 5 रुपया धाडल्या. हितून जितली नांवां आसा पळय तितून एक कमीत ते कमी 15 जाण तरी कॉलेजीचे आसा भुरगीं, 10-12 तरी, जेंच्यांनी 50 रुपया धाडल्या, कोणी 10 रुपया धाडल्या, कोणी 100 धाडल्या. एकल्यानी भुरग्यान आपणाचे बसीक तेका मामी कितले तरी म्हयन्यांक पयशे दिता खंय. सो तेणी ते पयशे 500 रुपया म्हाका धाडले आनी आपूण खंय सायकल घेवन वयता म्हणून तो म्हाका सांगतालो. सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता. आनी तरी कोणी लागीं आसा जाल्यार वचून हेल्प करचें. पयस आसा जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो. मस्तीखोर गोवन्स म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी आसा. बरें दिसा हांव तुमकां बारीक सारीक हांगा डिटेल्स घालता. प्लीज फुडें सरा, हेल्प करा. करके देखो अच्छा लगता है न्हू गा, कितें म्हणूंक सोदता. इतले वगत आमचे हय 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 करता. आतां कितें तरी उलोवंक सोदता तें. हांव कितें चिंतता जाणा, आमची आतां कितली हेल्प जाली कळ्ळें तुका. ती हेल्प जातली आमी ताका करतली ना न्हू, पूण तेजे चेडूं बाबडेचे सारके जावन येवंक जाय येवंक जाय येवंक जाय. सो ते जाणट्यांक बाबड्यांक आदार कसो तरी कितें म्हणटा हय आनी आतां तेका हॉस्पिटलान तेजे चेडवाक व्हेला खंय ती आवय आपणा ही सारकी आसा नासतना चेडवाक हुस्केता. ती मेंटली स्टेबल ना. जातली सगळें सारकें जातलें. आनी गायज हांवें एक पोस्ट मारलेलो, म्हणजे एक फोटो घातलेलो आनी तेचेर घातलेले कशें कितें तरी घातलेलें कॅप्शन हांवें रिगार्डींग हेच गरीब फॅमिलीची. जाल्यार थंयसर म्हाका एक 2-3 कमेंट अशे येयल्या, फेक पोस्ट, AI जनरेटेड व्हिडिओ आनी कितें कितें अशें बारीक आहा. सो थोड्यांक हांवें इग्नोर केलो, थोडे म्हाजे पेशन्स पिड्यार जाले, हांवें रिप्लाय केले. सो ह्या लोकांक गायज कितें म्हणपाचें तुमी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. कित्याक सगळ्यांकूच कितें वायट रिप्लाय दिवप म्हणजे तेंच्या तोंडा भशेन म्हाजें तोंड करून घेवप, सारकें न्हू. सो गायज, की ऑफ सक्सेस करके देखो अच्छा लगता है. म्हाका बरें दिसलें आनी जे कोणी म्हाका फुडें काडून हेल्प करूंक लायलेली तेंकाय बरें दिसलां आसतलें अशें मागता. आनी प्लीज फुडें सरा आनी हेल्प करा ओके. आनी मस्तीखोर गोवन्स इंस्टाग्राम आयडी आसा, तेजेर आमकां कॉन्टॅक्ट करचो. बाय टाटा गूड नायट सी यू. आतां हांव वयता बरें पिक्चर पळयता. खूश जाला हांव सारको. बट चोरयो करूं नाका. ते घरान वचून तेज्या ती ताटा बिटा चोरल्या पळय, देव पळोवन घेतलो फुडले फुडें.